ती असता ती घेतलेली असता त्याने ती सुद्धा तो घेऊन येऊना थंयसर तो काल थंयसर येयला जाल्यार तो हे रेंट कॅब घेऊन येयला रेंट कॅब ही पळय तुमकां फोटो दाखयता GA07T0717 या गाडयेचो नंबर एंड इट इज अ रेंट कॅब कोण यूज करता ते टुरिस्ट जे येता गोंयान भोंवपाक ते लोक यूज करता रेंट कॅब गव्हर्मेंट ऑफिसर यूज करूंक शकना ऑफिशियल तो काल गाडी घेऊन येयलो रेंट कॅब घेऊन येयलो आणि ते रेंट कॅबाच्या भितर ग्लासाचेर पळय ताणें मारला ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून आणि हांगा ताणें कॅमेरा लायलेलो आसा गाडयेन सो हो पॉयंट जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा कित्याक गाडी सुद्धा तो काल येयला तो अनऑफिशियली गाडी घेऊन येयलेलो आसा रेंट कॅबाची गाडी घेऊन येयलेलो आसा त्याच प्रमाणे आयज पर्यंत तो म्हणटा जे बाराचेर थंयसर रावन लोक थंय सोरो पिता तेंच्या प्रॉपर्टी हांव ताका सांगपाक सोदता इतले लोक थंय रावता बट आयज पर्यंत केन्नाच एक कंप्लेंट सुद्दां हांगा पुलीस स्टेशनाचेर ना कोणें दिल्लेली कित्याक बाबा थंयसर कसले लोक बाबा थंयसर कितें मस्तीपणा करता या कोण सोरो पिता कितें इट इज ओन्ली अ फॉल्स एलिगेशन जे तेणेन काल केल्लेलें आसा कित्याक आयज पर्यंत एक कंप्लेंट ना थंयसर त्याच प्रमाणे काल तो येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें कित्याक दोनदा तो रिटर्न गेलो थंयसून परत तो तिसरे फावट काल येयलो जाल्यार ताका खबर आसलेलें तेणेन इवन पुलिसांक हांगा इन्फॉर्म केल्लेलें नसलें विदावट टेकिंग इन्फॉर्मांक पुलीस करनासतना लॉ तेणेन स्वता आपल्या हातीन घेतलेलो आसा जेन्ना थंयसर लोक ताका थांबोवपाक येयले जाल्यार तेन्ना ताणें मागीर पुलिसांक आपयलेलें आसा इट वॉज हीज ड्युटी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल पयलीं पुलिसांक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें जे तेणें काल केल्लेलें ना आनी जे कंपाउंड ते घालपाक सोदता ताका सांगलां आमी सीएमान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा कितें वीथ द MLA लोकल MLA थंयसर पयलीं इन्स्पेक्शन करा मागीर आमी कितें आसा तें डिसिजन घेतले म्हणून त्याच प्रमाणे हे जे तुमकां इतले इश्यू सांगता हांव त्याच प्रमाणे जे हिसपान तो आयज उलयता आयज आमच्या लोकांक तो एलिगेशन केला कितें काल तेजे कडेन गुंडा धाडल्या म्हणून अरे खंयचो गुंडा यश केले यो रे बाबा बाबा हेजेर कंप्लेंट केला दाखय रे तुजो मसल दाखय हो गुंडा खंय आमचो माझे तर काल त्यांनी बारसो केला इसता न्यू गुंडा त्यांनी म्हाका रेडी केला हो गुंडा आमचो बारसो केला त्यांनी माझो यश फटे हो गुंडा खंय आमचो हेजेर कंप्लेंट केलेली आसा हो सुधीर तारी हे सुधीर तारीचेर कंप्लेंट केली आसा दुसरो आमचो योगेश पाटील बिझनेसमॅन हो पळय हेजेर तेणेन कंप्लेंट फायल केली आसा दुसरो आमचो ओमकार डुरबाटकर जो लोकल स्थानीक हांगा वयलो सड्या वयलो तेजेर कंप्लेंट फायल केलेली आसा तो हिस्ट्री शिटर खंय हांव ताका चॅलेंज करता एक तेजेर कंप्लेंट आसा जाल्यार दाखोवची तेणें एक सुद्दां पेंडींग कंप्लेंट आसा पुलीस स्टेशनाचेर दाखोवची तेणें हो जो काल ऑफिसर येयलेलो काशिनाथ शेट्टीचेर आतां कंप्लेंट FIR फायल करपाक हे सगळे रेजिडंट्स येयलेले आसा काल तेणेन जे अनऑफिशियली खंयचो एक गव्हर्मेंट सर्वंट तेन्ना काम करपाक येता जाल्यार एक रिप्रेझेंटेटीव बींग अ MLA ऑफ दॅट एरिया तो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी अनऑफिशियली इलिगली म्हाजे फूल व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलेले आसा कित्याक एक खरो तो इम्पॉर्टंट पॉयंट एक ऑफिसर एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक आमदाराची रिकॉर्डिंग करता फाल्यां ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे आमदाराचे अशेंच रिकॉर्डिंग करपाक भोंवतले कितें तेंच्या कामाक आपयले कितें सांगपाक आपयले सगळ्यांचेच रिकॉर्डिंग करतात इट इज सेंडींग अ रॉंग मेसेज जे तेणें केला पळय ते रॉंग केल्लेलें आसा खंयचो तुका अधिकार ना एक रिप्रेझेंटेशन हे करपाक आनी हो गाडयेन बसून गाडयेन तेणें कॅमेरा लावन दवरला कसलो भंय आसलो म्हणजे इतलो तो प्रिपेर जावन येयलो काल गाडयेन कॅमेरा लायला बॉल्सान मोबायल दवरला सगळे रिकॉर्डिंग करपाक येयलो कसले इंटेन्शनान येयलो आनी उलोवपाकूच काय दिना कितें उलयता ते दुरीक बांदता मदींच म्हणटा केबल काडटा बिश्टे कितें उलोवपाक उतरां घेतला तोंडान आनी गेला आनी आयज तो स्टेटमेंट करता आपल्या कोणाची गरज ना आपूण कोणाक भियाना असले गुंडांक आपल्यान खूब पयलां आनी कितें पयलां तेंच्यांनी ताका प्रेसवाल्यांनी विचारलें तुमच्या असले भावांनी ताका विचारलें बाबा तुका प्रोटेक्शनाक लागून कितें केलेलें आसा आपल्या प्रोटेक्शनाक आपल्या कडेन लायसन्स आसा खंय ऑफिशियल आपल्या कडेन गन आसा खंय आनी ती बीन 2 आसा खंय आपल्या कडेन 2 लायसन्स गव्हर्मेंटान दिल्लेले गन आसा खंय आपल्या कडेन असो तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट हांव आमदार जावन म्हाजे कडेन अजून लायसन्स ना मरे म्हाजे कडेन गन ना मरे आनी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक 2 लायसनां आसा 2 गन घेवन भोंवचें पडटा म्हणजे ताका खबर आसा ताणें जी पापां केला जी वायटपण घेतलेलें आसा लोकां कडेन हे ताका लोकांचो भंय आसा आमी आयज आमदार जावन सुद्दां आमी बिंदास आसा एकटो भोंवता आमी आमकां कोणाचो भंय ना आमी केन्ना कोणाचें वायट करूं ना
आनी बिईंग आमदार म्हाजी जबाबदारी खंयच्याच आमच्या लोकांक हांव त्रास जावपाक दिवपाना. ते मागीर बोगद्या वयले आसूं आमचे भरत लेणीची तशी ती घरां मोडटा तशी आमच्या भायणाच्या लोकांची घरां कोणाची घरां मोडपाक या कोणाची घरांक लागून त्रास जावपाक हांव केन्ना दिवपाना. सदांच हांवें म्हाजो स्टँड घेतलेलो आसा आनी अजून पर्यंत परत ताका काशिनाथ शेट्येक हांव सांगता तूं हांगा येयलो त्रासान पडटलो, तूं हांगा येवनूच दाखय. तो म्हणटा न्हू संकल्प सांगता सगळे लोक आसा न्हू ते लोक तुका खंयसून फातरायत म्हाका खबर ना. तुजे गन मागीर कितली काडटा भायर ते आमी पळयता. कळ्ळें न्हू. कित्याक हांव ताका सांगपाक सोदता बी अ गव्हर्मेंट ऑफिसर, डोंट एक्ट लायक अ एक्टिविस्ट. माझे दोन हातीकून त्याचा पाय तरी व्हडलो आसतलो आणि ते काल असं म्हणून हे बारसो गेला माझो खरें तर. आणि आमी कितें केन्ना खेळोंक ना काय ना, चाय सुद्दां बसोंक ना. नांव कोणें सांगलें रे तुका? नांवां तरी कोणें सांगली? हांगसर कोण तरी आसता लोकल तूं सांगपाक. आमच्या बायलांक तिणें अशी ट्रीट केला ना, अशी उलयता तो 5 मिनटां राव म्हणले ताका. ना गे तूं ना गे तूं गाडी चलयत. अरे बायलांक गाडी चलोवपाक कळटा. बायल ती गाडी चलयतली, ही आजी आमची काकी आमची ती बायल गाडी चलयतली, तिका तांकां सांगता गाडी तूं काड खंय. अरे आमी फाल्यां खंय कामाक वचपाचें 9 साडे 9 कामाक वचपाचे भुरगे. आमकां कामाक वचोंक ना गाडये नाका. गाडी काडटा 5 मिनटां राव 5 मिनटां गाडी काडूंक दिनालो. सोमते तेणी इतकी गव्हर्मेंटाची फास्ट कामां खंयचीच जायना. खंयची एक तुमकां पोल इलेक्ट्रिसिटीचो पडलो जाल्यार तो घालतात ते 6 म्हयने पोल घालनात. हांगा येवन तुमी येता 2 मिनटांनी 30 चिरे लायले मरे. ती कामां रोखडी जाता तुमची.